जेसु आमची शांती, जेसु आमची शांती, जेसु आमची शांती. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयची मिसाची भेटीन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता. आयज 3 इंतेसांव आसात. पयले इंतेसांव सोंपून गेल्या फेर्मिनो फेर्नांडीस आनी आयवन पिंटो हांच्या ओतम्या पासत. दुसरे इंतेसांव सोंपून गेल्या आना ग्रासा नोरोना हिच्या ओतम्या पासत. आनी तिसरे इंतेसांव सोंपून गेल्या एलेक्स फेर्नांडीस हाच्या ओतम्या पासत. देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया. तशेंच आयज मागण्यांत आमी दवरुया सिरील हो आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता. आनी तशेंच पिडेंत आसा बरो ना आपणा पासत मागूंक लायता, ताचेय पासत मागुया. संवसाराची शांती पासत मागुया. हें झूज बेगीनूच बंद जावंक आनी झुजान जितलीं जाणां जखमी जाल्यांत, जितलीं जाणां त्रासान पडल्यात तांची देवान काळजी घेवंक मागुया. आनीक आमच्या गोंयची असेंब्ली जी चालू आसा आमकां बरे निर्णय फावो जावंक, आमच्या 40 आमदारांचेर देवान आपली कृपा घालूंक आनी तांणी आपली पिशेपणां पयस सोडून देवाचे जाणवायेक कान दिवंक खेरीत भाशेन तांचे पासत मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या स्मेस क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचे एकूट तुमचे सवे आसूं. आयज इसायासाचें पुस्तक हांवें वाचता. पयलें वाचप जंय देव म्हणटा हांव तुमचो मोग करतां. विस्वाशी रावलो म्हज्या कोराराक आनीक लोकांक समजोलें. देवान आमकां सांडलीं जेन्ना लोक परदेसांत गेलो. नाबुकदनेझरान झूज केलें आनीक तांकां बाबिलोनीक व्हेलीं लोकांक. आनी बाबिलोनीक गेल्लो तो लोक समजिल्लो देवान आमकां सोडलीं, आतां देवाक आमचें पडूंक ना आनी देव तांकां कोडीत कोत्ता. हांवें तुमकां सांडूंक ना, तुमकां हांव राखतां आनी सांबाळटां, तुमकां सांबाळ कोत्तां. पाड जाल्लीं शेतां भाटां हांव तुमकां नवीं करून दितां. हो बोरवांसो बुजयता आनी एक मुण्णी घालता थंयसर. आवय बापायक वा आवयक 9 म्हयने भुरगें कुसव्यान सांबाळूंक केन्ना तरी आवय ताका विसरत, त्या भुरग्याक केन्ना विसरची ना. पूण केन्नाय तरी विसरत, पूण हांव सर्वेस्पर देव केन्नाच विसरचो ना. तर देव आमचो विस्वाशी, आमी अविस्वाशी जाल्या आनी ह्या कोराराक विस्वाशी रावपाक हेंच देणें देवा लागीं मागुया. बरोबर म्हणुया. सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीलो, म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता. मनांत चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायती प्रार्थना केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बेगीन सदांच आनी कुवार मरीक सगळ्या देवतांनी भोगता. म्हजे खातीर आमच्या सरस्प्रा देवा लागीं नोती कोरात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भुगसून आमकां सासणाचे जिविताक पावूं. सुमिया काकूट कोर.
Krista kakutkur, Sumia kakutkur. प्रार्थना. सर्वेस्परा देवा, बऱ्यांक तूं इनाम दिताय आनी पातक रोडटेल्यांक बक्षिताय, तुका उलो मारतेल्यांक तुजी काकूत दाखय. हे परी आपलो गुन्या ओळखून घेतात ती पातकांचे बोगसणे जोडून पावूं. आमचे सुम्याचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याचे एकवटान जियेत राजवत चलयता सासनाच्या सासना. इजायास प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, बोलेपण दाखोवच्या वेळार हांव तुका जाप दितलों. सोडवणेच्या दिसा हांव तुका पावतलों. हांवें तुका आकारला आनी म्हजे पोरजेक कोरार कसो नेमून दिला. पाड जाल्लो देस हांव नवो करतलों आनी गोठ्ठान जाल्लीं शेतां भाटां हांव नव्यान तुज्या हातांत घालतलों. कोयद्यांक हांव म्हणटलों, भायर सरात, आनी काळोखांत आसतल्यांक दिश्टी पडात. रस्त्या वाटेन तांकां चोरोव मेळटलो आनी सगळे कोड्डे दोंगर चोरोवपाचें मैदान जातलें. तांकां कदींच भूक वो तान लागची ना. जळटो वारो वो सुर्या तांचेर मारचो ना. कित्याक जो तांची दया करता तोच तांकां चलयतलो आनी उदकांच्या जोरीशीं तांकां पावयतलो. सगळ्या म्हज्या दोंगरांचेर तांकां रस्तो उगडून दितलो आनी म्हजे राजमार्ग मालांचेर चडून वेतले. पयस पयस थावन येतलीं, उत्तरी थावन आनी अस्तोमती थावन पावतलीं. सिनेमा थावन परतून येतलीं. मोळबा संतोसान बोब मार. प्रितुमे आनंदाचे उल्हास सोड. पर्वतानो मुरगोटून गायनां करात. कित्याक सर्वेस्पोर आपले पोरजेक बुजवण दिता आनी कश्टवलोल्यांची दया करता. सियोन म्हणटाली, सर्वेस्परान म्हाका सांडल्या, सर्वेस्पोर म्हाका विसरलो. कोण एक बायल आपल्या दुदाच्या बाळाक विसरता काय? आपल्या कुसव्याच्या भुरग्याची ती दया करची ना काय? पूण ती पर्यान विसरत जाल्यार हांव तुका कदींच विसरचो ना. सर्वेस्पराचें उतर. आमचो जबाब. सर्वेस्पोर कितलो कोनवालो आनी माये मोगाचो. पोतून म्हणया, सर्वेस्पोर कितलो कोनवालो आनी माये मोगाचो. सर्वेस्पोर कितलो कोनवालो आनी माये मोगाचो. ताचो राग सोट करून चडटा तसलो न्हय. तो एकदम मोगाळ. सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो. सगल्या आपल्या रोचणाक कितलो माये मोगाचो. जबाब. सर्वेस्पोर कितलो कोनवालो आनी माये मोगाचो. दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पोर सदांच विस्वाशी. सगल्यो ताच्यो कोरन्यो मोगाच्यो. सोकला पडटल्यांक सर्वेस्पोर हात दिता. जुलुमान चेपलोल्यांक तो नीट उबीं कोत्ता. जबाब. सर्वेस्पोर कितलो कोनवालो आनी माये मोगाचो. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच प्रमाणीकपणाच्यो आनी सगल्यो ताच्यो कोरन्यो मोगाच्यो. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक खऱ्या मनान उलो मारता तांकां सर्वेस्पोर सदां लागींच आसा. जबाब. सर्वेस्पोर कितलो कोनवालो आनी माये मोगाचो. सगळीं उबी रावया. पुनर्जिवनपण आनी जिवीत हांवूच. जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो सासणांक मरचो ना.
सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं जिवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान जेजून जुद्यांक म्हणलें म्हजो बाप काम करीत आसा तसो हांवूय काम करीत आसा. हे पासो जुद्यो अदिकूच ताका जिवेशी मारूंक सोदताल्यो, कारण तो न्हय सनवार म्हणटालो पूण देवाक आपलो बाप म्हणून आपणाकूच देवा सारको कोत्तालो. जेजून ताका म्हळें, हांव तुमकां सत सांगतां, आपणाचे वस्तूंगी पुताच्यान कांयच करूंक जायना, पूण बाप कोत्ता म्हूण जें तूं पळयता तेंच तो करूंक शकता. आनी जें बाप कोत्ता तें पुतूय कोत्ता, कारण बाप पुताचो मोग करता आनी आपूण कोत्ता तितलेंय पुताक दाखयता. आनी तुमी अवजा जावच्याक हाचेवन ओड कर्तुबां तो दाखयतलो. जसो बाप मेल्ल्यांक उठयता आनी तांकां जिवीत दिता, तशेंच पूत आपणाक जाय तांकां जिवीत दिता. कित्याक बाप कोणाचीच मुत्सुबी करिना, पूण जसो बापाक मान दिता तसो पुताकूय सगल्यांनी मान दिवचो म्हूण ताणें सगली मुत्सुबी पुताच्या हातांत दिल्या. जो पुताक मानिना तो ताका धाडला ताका बापाक मानिना. हांव तुमकां सत सांगतां, जो म्हजें उतर आयकता आनी म्हाका धाडला ताचेर विस्वास दवरता ताचें सगळें सासणां जिवीत आसा आनी असल्याची आनीक मुत्सुबी ना, पूण तो मरणांतलो जिविताक उतरलो. हांव तुमकां सत सांगतां, असलो वेळ येता आनी तो वेळ की मेलेलीं देवाचो पुताचो ताळो आयकतलीं आनी जीं तें आयकून घेता तांकां जिवीत मेळटलें. कारण जशें बापाचें काशा जिवीत आपणाचें सवें आसा तशें बापान पुताचें जिवीत ताचें सवें आसोशें केलां. आनी मुन्सिबी करची ताका पदवी दिल्या, कित्याक तो मनशाचो पूत. हाचे विशीं अजाप जावं नाकात. असलो वेळ पावता येयलो की समाधीनी आसा तीं सगळीं ताचो ताळो आयकून तांतली भायर सोदतलीं. जाणीं बरें केलां तें जिवीत बगूंक आनी जाणीं वायट केलां ती कास सोंसूंक उठ्ठेलीं. म्हजे पदवेन म्हज्यान कांयच करूंक जायना. जसो हांव आयकतां तसो हांव निर्णय घेतां आनी म्हजो निर्णय नितीचो, कित्याक हांव म्हजी खुशी न्हय पूण म्हाका पाठयला ताची खुशी करूंक सोदतां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. निमणे दीस आमच्या प्राचीत काळाचे आनी आमी जिवांचें शिव वर्तमान वाचता. इल्लें आगोट समजूंक आमकां भयणान बावलो तरी आसता जाता ते भाशेन आमी समजुया. तिसऱ्या आवेस्वरांत जिवांच्या एक निकोदेम म्हूण मनीस आहलो. हो निकोदेम फारिजेव तो आनी जेजू मेळूंक येतालो. केन्ना सकाळीं दनपारां राती खंयच्या टायम येतालो मेळूंक? रातचो येतालो. कित्याक ताणें कितें तरी जेजूशी पळयलो. हो मनीस बिस्तो न्हय, तो कोत्ता वस्तू कोत्ता त्यो बिस्त्यो जायना. त्यो देव ताच्या सगळें आसले बगर ही वस्तू करूंक जायना. आनी आपणाक भायर रातीत म्हूण आपणाचे फारिजीव रातचो येतालो मेळूंक बिडान बांदून. आमी जाणां जेन्ना जेजू देवस्थानान गेलो पयली पावटी, उलयलो, वाचलें पवित्र पुस्तक, समजून दिली, लोक अजाप जालो. हे भाशेन आदी कोणूच उलोवंक ना. पूण दुसरे आहात, अरे तो मारेचो पूत मरे, जुजेचो पूत आमच्या मदें रावतात मरे, ताका सोकला उडोवपाक लागले. तर निकोदेम बिडान बांदू जेजूशी आयलो आनी जेजून ताका म्हणलें, ताणें जेजूक म्हणलें, सायबा तूं कोत्ताय तीं कर्तुबां वस्तू तुजे बगर देव आसल्या बगर तुज्यान करूंक जायना. आनी तेन्ना जेजून निकोदेमाक म्हणलें,
तुमी पोत्तून जल्मले शिवाय स्वर्गा राज्यांत भितर सरूंक जायना. तुमी पोत्तून जल्मले शिवाय स्वर्गा राज्यांत भितर सरूंक जायना. निकोदेम चिंतूंक पडलो, हें कशें जाता? आमी पोत्तून जल्मल्या पोत्तून आवयच्या कुसव्यान कशें वचूंक जाता? आनीक सोर कोत्ता, वारें मारता तें आमकां गमता. खंयसरल्यान येता तें आमकां गमना, पूण वारें मारता गमता आमकां. हेच भाशेन पवित्र आत्मा आमचे सवें येता. कशें गमता? ज्यो कोरण्यो आमी कोत्ता तो बी पवित्र आत्म्याच्यो. म्हणटच कितें सांग सोदता देव निकोदेमाक? जेजू कितें सांग सोदतालो? पोत्तून जल्मले शिवाय म्हणजे कितें? आमी सगळीं मेलीं आदायाच्या पातकान. आमी सगळीं मेलीं भिणांत बांदू. आनीक मेलीं म्हणटच पोत्तून जिवीत दिवंक जाय. आनी हें जिवीत भिणांत बांदू आमकां हें जिवीत मेळटा. जेजून हाडलें हें जिवीत. आयचें चडशें मातशें ताचेर उलयता. हें जिवीत जेजून हाडलें. आमी तर जीं बातिजम घेतात तांच्या आवय बापायक पोदोन मोदोनीक आपयलीं जाल्यार पयलें क्वेशन हांव विचारता, कित्याक बातिजम दितात? कित्याक बातिजम दिता भुरग्याक? चडसो आन्सर येता क्रिस्तांव करपाक. चडसो आन्सर येता क्रिस्तांव करपाक. इतलें इजी क्रिस्तांव करपाक भिणांत बांदू? तर भिणांत बांदू पोत्तून जल्मले शिवाय स्वर्गा राज्यांत भितर सरूंक जायना. बावतीज इज अ साल्वेशन. आमची सोडवण जातली जाल्यार आमी बावतीजम घेवंक जाय. आनी बावतीजम घेयलो म्हणटच आमी साल्वार जाता. भिणांत बांदू बावतीजम घेतलो म्हणटच साल्वार जाता. कितें तें बावतीजम म्हणजे कितें? जेजू ह्या संवसारांत आयलो, आमचे मदें जियेलो, कोश्टलो, कुर्सार मेलो. आनी कुर्सार मेलो ताचो फळ बावतिजमा उदेशी आमकां जोण एकल्याक लायता. जेन्ना बावतिजम घेता तेन्ना आमी जोण एकल्याक लायता. आमी मेल्ले पोत्तून जिवन जाता. पोत्तून जिवन जाता. मेल्ले मनीस पोत्तून जिवन जाता भिणांत बांदू. आनी जेजू करूंक आयलो ह्या संवसारांत. आमकां नवें जिवीत दिवंक आयलो. आनी येवजण बापाची, तशी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची. आनी एक खरीत मांडावळ आहा देवाची हें कोता आसतना. बापान हें काम केलां आनी तातूंत आपूण सहकारी. आनी तेच तातूंत म्हणटा आमकां, तेच आवेस्वरान देवान इतलो मनशाचो मोग केलो की आपणाच्या एकल्याच पुताक आमचे पासो दिलो. निकोदेमाक सांगता जेजू, देवान इतलो संवसाराचो मोग केलो. तिसऱ्या आवेस्वरान आपणाच्या एकल्याच पुताक आमचे पासत मरूंक दिलो. म्हणटच आमचें मरण आमी जिवन जावपाक पोत्तून मेल्ले ते आदायाच्या पातका उदेशी आमी जेजूच्या मरणा उदेशी आमी जिवन जाता भिणांत बांदू. आनी जिवन जाता तें आमी बावतिजमांत हें आमचें सगळें घडटा. बावतिजम आमचें सगळें घडटा. त्या पासत आमी जाणा जे बावतिजमाक तयार जातात, बावतिजमाक तयार जाता एक लांब तयारी आसता. बायलेगांनी लांब तयारी आसता. 40 दिसांची तयारी आसता जे बावतिजमाक तयार जातात. आनी पास्कांचे रातीक जेन्ना हें उदक, नवें उदक आमी बेंजार कोत्ता तेव्हा नव्या उदकान ताका बावतिजम दिता. पोत्तून जल्मलो तो. म्हळ्यार हांवें जेजू आयज सांग सोदता तेंच, हांव साल्वार करूंक येयला मनशाक. आनी साल्वार फकत भिणांत बांदू. म्हजें मरण जिवीत मरण पुनर्जिवंतपण तुमच्या जिवितांत बावतिजमा उदेशी तुमकां लायलें जाल्यार तेन्ना तुमी जिवीन जातलीं ना मरतलीं भिणांत बांदू. दाना तोयरचे वेळार आमी गायन घेवया. C26 पेज नंबर 39. C26.
म्हजे भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवापाक मानता असलें जा म्हूण मागुया. सर्वेस्पराय बलिदानाचे बोडा वरवीं आमचें सगळें पोन्नें आसा तें तुज्या दयाळपणान धुवून वचूं आनी आमचे थंय जिविताचें नवेपण आनी सळवणीची कृपा वाडोवंक क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमची सव्य आसूं, तुमची काळजां उबारात. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारा आनी सासणाचे देवा सर कडे आनी सर टायम तुका दिनवासूंक फावो कैदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे कुडीक आमी दणवण दितना ओगुणाचें बोड तूं मोडटाय, आमचे मनां उंच उबारताय आनी क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं शुगूण वाडयताय आनी ताचें इनाम दिताय. ताचे उद्देशीं देवदूत तुजी महिमा वाखाणटात, बोलवून तुका नमस्कार करतात, शक्त कडकडटात. सर्ग आनी सर्गींच्यो पदव्यो आनी भक्तिवंत सेराफी संतोशान सांगाती आराधन करतात. ताचे बराबर आमचे ताळे मेळून काल्तिकायेन आमी तुजी स्तुती गायता. सर्वेस्परा करोस तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोड देखून दोआ परी जे पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र कर मागता जावं ती आमकां आमचे सुमेज क्रिस्ताची कुडे आनी रगत. कोश मोरोंक सुसूम आपकुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिश्यांक दिलो म्हणून हो तुमी समेस घेयात आनी कयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पंची. तेच परी जेवण जातोस ताणें कास घेतली, तुका दिनवासून ते आपल्या शिश्यांक दिली म्हणून तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सास्तीक कराराचें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारोतलें हें म्हजे उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट. संसाराच्या सुगंधारा तुझ्या कृसा आनी पुनर्जीवनपणा पूर्वी तुवें आमची सोडवण केली, आमची काकूट कर.
देखून सर्वेस्परा स्मेजीच्या मरणाच्या आनी पुनोत्माच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सवणीची कास भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फोग केलें देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडीन रोगतान वांटो घेतल्या आमकां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी काल्तिकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमिया आमच्या आदारी बिस्पा, सगळ्या संस्कारिणी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रितीमोगान सुपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या भरवंशान अंतरून गेल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणीचो उगडास कर. आनी तुजी काकलुतीन अंतरलेल्या समेस्तांक तुज्या मुखामोडाचो प्रकाश पडूंक आमा फावो कर. आमा समेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें बागयूंत आंकवार मारी देवाची माई सांगाती, बागयूंत जुजे तिचो पोती, बागयूंत धर्मदुतान सर काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या सांता भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितान आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूंक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ताच्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताची सांगाता आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान देवा सुदार बापा सर मान आनी महिमा तुका सासनांच्या सासनाक. देवान आमचो इतलो मोग केलो की आपणाचे एकलेच पुताक आमचे पासत दिलो. तो आमचे पासत मेलो आनी आमकां हें बाग फावो जालें. नव्यान आमी जिवन जाल्या आनी जिवन पण आमकां बातिजमा उद्देशी आमकां मेळटा. तर तितलेंच न्हय, आपणाच्या बापाक बाप म्हणपाक ताणें आमकां अधिकार दिलो. सगळीं आमी बापाची भुरगीं कशीं आमच्या आपा म्हणुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी आमचो दिसपरो गिराय जें आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुशितांव तशी आमची पापां बगोस आनी आमकां तारण्यांत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार. दयाकडेन जिवितां सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरोंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवाशान अवतरेकतले आमकां उदार काकुतीन सूर पातकांनी सुटोय आनी सूर आकातांतली वाटाय. स्मेस क्रिस्तान दोता म्हणलें तुमकां शांती दोता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयसुबेचे बाळ ते दीस घाल आनी कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकोडान सांबाळ. जो जेत राजवत चलयताय सासनांच्या सासनाक. स्मेची शांती सदां काल तुमचे सव्य आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. पळयात द्या शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती. शिडीचे जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. जेजूक आमच्या काळजांनी घेताना आमी गायन घेवया. Q3 पेज नंबर 166. Q3. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें.
मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र तूं संस्कारान भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्पराज बाळत्यांक आत्मीक वखद जावच्याक तुवें ही सर्गीची देणीक घडोवन दवरलें ती शेवतेल्यांक कास्तेच फॉर्मण जायना जावंक म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आयज आमची कुंभसारां 4 वरांची सुरू जातलीं हांगा आनी दाबोलीं कोपेलां. मागता आमच्या लागीं भुरग्यांकूय पयलीं धाडचीं ह्या कुंभसाराक. किरीत आशीर्वाद आमी घेवया. सर्वेस्परा सेवकांक दयाळेन राख आनी सांबाळ. हे पुराय संवसारांत बरें तें करून तुजेशी सुपून बरेपणाशी ती पावंक क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं आनी सर्वदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचात मी संपलें. सासोत आदाराची माई पडे म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक लागीं. सगळो म्हजो विस्वास एका कुचे माई चुरचुरे कोर म्हजे तुका पासलेली आसऱ्या आनी बरवांच्या पातक्यांच्या. जातोर म्हजो आसरो आनी म्हजो बरवांसो पाव म्हाका मोगा पासो जेजू क्रिस्ताच्या. उगोड तुज्यात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक जो येता आनी आपल्याकूच पेटयता तुका तो सासणाचो चाको कसो.
आशीर्वाद आनी देवाक दिलो की म्हाका ताची काकुतीन हो विस्वास तुजेताय खात्री हांव सत्ता म्हज्या सासांच्या चलवासांची पोटा जायती फावटी आदीं निर्भागी जावन पडलो हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणा जे मजतीन हांव जैत वतलो. हांव जाणा तूं म्हाका मजत दितली म्हूण. जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजे पातयेवन पूण भियेता पातकाचे ताणणेन जो आदार मागोना जायत म्हूण आनी वाडीत म्हूण मजत म्हूण. ओतोर वर्तता उपकार आतां तुजे येताय. आनी हांव परातून मागतां तुजे लागीं तुका दिसता ते प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळोंक ओदी करून कोणाच्या चपकेच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका हे माई आदार म्हाका दी. सासोत आदाराची माई निर्मनाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवाक आमेन. सासोत आदाराची माई नमान मध्ये कमले सुरेश भोज त्यांचा भाग्यवती बरी डबलचे माई आम्हा पापियां खातीर विनोदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. सासोत आदाराची माई तुझ्या भुरग्यां कडसून विनोदी कर. नमान मध्ये कमले सुरेश भोज त्यांचा श्रीमदे सदोय आणि सदोय जापू जेजू भगवान बरे माई अप्यातीनेत कोट तत्वनमच्या मनांचे राय. सासोत आदाराची माई तुझ्या भुरग्यां कडसून विनोदी कर. नमरे कमले सुरेश भोज त्यांचा श्रीमदे सदोय आणि सदोय जापू जेजू भगवान बरे माई आम्हा पापियां खातीर विनोदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती मारी आदाती ओ दुरुस्ताक सांपडल्या मजत कोर अस्कोर काळजाच्या माग पजी पासून जा शराती देवाच्या मुखाची विनोद कोर सगळ्या देवाक भेटलेल्या औषधापासून फावो कोर तुजो आदार सगळ्या जे मागतात तुजो सासनाचो आदार शिरो. तुका केल्या आमचो आश्रय सायबणी प्रार्थया येसुमे क्रिस्ता तुवें आमकां दिली माय मारीक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक जेवपाचेर उपकार आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावन ते मायपणाचो आला शिरो भोगूंक पावो सदां काळ फोड तुजे सोडून चो तुजो जियेता राजवत चलयताय सासनांच्या सासनाक पिड्यां पासता पासत आशिर्वाद आमचो आदार सुम्याच्या नांवार सुम्या म्हजे मागणे आयक सुम्या आसून तुमचे सवें प्रार्थना तुका सुम्या देवा हे तुज्या चाकरां फाव कर सदांच बगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी उदवून आदारान भाग्योन सदांच आंकवा मेळच्या ती निवारूंक आनी काळाच्या कोंतींतली आनी भोगूंक पावूं सासणाचें दादोसपण क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सुमी जो क्रिस्त तुमचे मदें आसा तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां सांबाळूंक तुमकां बाळगूंक आनी तुमचे मुखार वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमचें जतन करूंक तुमचे वर तुमचे आशिर्वाद घालूंक जो बापान पवित्र आत्म्या संगातीन जियेता राजवत चलयता सासणाच्या सासनाक सासू आदाराचे मायेचे मागण्या वरवीं सोदार देवाचें बेसांव बापाचे आनी पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें तुमचे वर देवूं आनी सदां काल तोगूं. शेवटाक आमी गायन घेवया T23 पेज नंबर 214 पयलो आनी तिसरो श्लोक.
Your